जोशनान केक काढला म्हाका हॅपी बर्थडे बाय बाय हांवें ना काय कपडे घातले म्हणून फ्रांसीस म्हणटा स्पायडरमॅन खंय आनी रोशन म्हणटा आतांच रिलीज जाला पिक्चर आत्ता हांव ना म्हजो ब्रेकफास्ट नाही केला आनी जस्ट बाय उठले हे पळय बाय बाय खेळटा गाडयेनी आपल्या गिंगींग करता आनी ताका नायट ड्रेसाक घालून शॉर्टूच पॅन्ट घातली कित्याक की हेच्यान मातशी गरमी आहा म्हणून गुड मॉर्निंग म्हण गुड मॉर्निंग कर हाय कर सगळ्यांक हय हांगा हाय कर चल ब्रश करूंक जाय चल ओपन जायना ती गाडी ताका अशी जाय की डोर्स ओपन जाता तसली आदी कडेन आहली आनी हांवें ताका बेश्टी हाडली खेळटा म्हाका इतलें लक्षात ना की डोर बीन ओपन जाय तें ओपन कर म्हणीत आहा म्हाजे दूध खाता आनी आतां कितें आज डेली रुटीन तांकां डॉक्टरा कडेन व्हरोंक जाय डेली चॅकअपाक लागून आनी ती च्या बीन पिवन सगळें जालें रेडी जाता आनी हांव मातशें कितें पळयता कुकराक कितें लायतलें बेश्टेच वेज कितें करतलें म्हणून सो तें करूंक गेलें बाय उठलें म्हणून येयलें सो बायचें पयलीं करता तेजें ब्रश करता तोंड धुयता आमन खाता आमन म्हणजे हॅल्बॉन आमन खाता आनी मागीर आमी रेडी जातलीं क्लॅप कित्याक रे बाबा हां क्लॅप कित्याक रे हाय कर सगळ्यांक बाबा हांव कॅमेरान हाय कर बाबा गुड मॉर्निंग म्हण गुड नायट नो गुड मॉर्निंग सकाळचे बाबा गुड मॉर्निंग म्हणूंक जाय हां गिंग करता सो ताका गुड मॉर्निंग म्हटल्यार ते गुड नायट करता गुड नायट खबर आसा न्ही गुड नायट बाबा इतलेंच तेजें सो चलो हांव म्हाजें जेवणाचें पळयता सुद्दां एक्सिडंट हे पळय सगळें भायर सरला मम्मी आपले शेंगाची झाड रोयला ते कितें पळयता दिसता कितले व्हडले जाला ते हे पळय शेंगाचें झाड लायलेलें बेश्टो असो दाणो गो जावन पैकी ते व्हडले जाले भाजी सुद्दां खाल्ली एकदां सो चलो आतां आमी वयता भायर सरता हांकां म्हटलें तुमी फुडें चला सबसाची देंवता प्लॅनिंग टायम लागतलो म्हणून उदय येवन रावले हे पळय मम्मी आनी आई रेडी जाला चलया आमगे सो जालें आमचें चॅकअप बीन केलें दोगांयचें मम्मीचें आनी आईचें आनी इवन म्हाजें बेश्टे नॉर्मल बेश्टे हे केलें विटामिन्स आहा खातीर बीन सो तें दिलां आनी आदी येयलां सो कितें जालें आदी डायरेक्ट डॅडीन तेज्या हांगा पावयलें ताका मातसो जोर आयिल्लो म्हणून स्कुलासून डायरेक्ट येयल्लो सो आमचो हांगाच आयलो पूण तो डॉक्टराच्या वचून येयल्लो खंय थंय लागीं पांचाक आतां फोन करचें पडटलें मरे पावस आयलो हांगा आनी करता 5:30 जालीं पळयता आमलें एक जातलें सामकें वचून जेवणाचें रेडी करपाक जाय आदी कडेन सगळें मेडिसीन दिलां सगळ्यांच्यो तिगांच्यो न्ही रे आदी कसो येयला पळय घरा आमगे पायले एका डॅडीन मागीर समजें कोण ना म्हणून हांगा हाडून पायलें तसोच येयला जंगली भशेन आदी तूं जंगली न्हू येता ही दोगांयकूय टायम लागतालो येवपाक A few moments later. बरी सांज जाता आनी हांव खूब खूब दिसांनी अशें न्हिदलें खबर ना जेवण सगळ्यान न्हिदलेली बायक बीन म्हणजे न्हाणयलें हांवें बेगीन न्हिदयता न्हू न्हाणयलें कितें बरें न्हिदताय अरावंड 3 सुमार तुका जाली सो हांवें बरें न्हाणयलें बीन आनी पॅम्पर घातलें आनी हेजेर आयलें खाटीर टॉप घालतलें म्हणून आनी फ्रांसीस न्हिदलेलो सो बाय म्हाका कशें न्हिदोंक आयकनासलें नाल्यार अख्खी तें रोखडें वयता चल फीड करया फिडींग केलें की रोखडें न्हिदता तेजें हें तेन्ना तर रोखडें वचना जाल्यार मागीर ताका दिसता पोटी जाल्ली दिसता सो पोटी बीन केली परत न्हाणयलेलें न्हू परत हाफ एक परत ताका गरम उदक करून परत हें केलें बकेटान उदकान हात घालूंक दिना हाडला परत म्हणून खूब रडलें कित्याक एक्चुली तें न्हिदे केल्लें येयलें समजें 5 मिनटां न्हिदलें तें न्हिदयलें आनी आमी सगळीं न्हिदलेलीं आई न्हिदलेली आदी न्हिदलेलो मम्मी न्हिदलेली फ्रांसीस न्हिदलेलो आनी मागीर म्हाकाय जें आवय बायक खंय फिडींग दिता हांवूय न्हिदलें आनी जे 7 रावन पळयता 5:30 सगळीं न्हिदलेलीं आई उठला बाकी सगळीं आहा न्हिदला म्हणजे अजूनची उठोना आनी तें आज कितें बेश्टें खावपाक स्नॅक्स हांवें हें मटर आनी कॉर्न बारीक न्हू बॉयल केल्लेले सो बेश्टें आप्पे करतलें म्हणून पळयता करून घेता पयलीं भायर पोवंक येयले कपडे बीन आहा सगळे पयलीं स्टँडा सगळीं भितर येयला ही अजून न्यू आहा न्हू सो न्यू तशी दवरलेली हांवें अजून यूज करना सो आनी करूंकूच नासलें हितून करता एका जालें आतां 1 year जालें करतलें करूंकूच ना आनी पळय हेजें हांवें सगळें सेटूच दवरलेलो आनी हेजे वयर आसता पळय नॉब तोवूय काडून दवरलेलो तो आतां खबर ना खंय गावच ना म्हाका खंय आहा देवना सो धुयला सोडून हेजें दुसरें म्हाज्या आनी बसयता हें लागतलें पळयता लागतलें ओके सो ओके जाता नाल्यार खूब आहा म्हाजें दाखपाचें हेजें मागीर पळयता कितलें जाता रे हितून 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 टायम 12 जाता बरें जालो सो थोडेशें बेश्टें करता हांव मातशें स्पायसीस कशें स्पायस
कितें म्हणटा स्पायस 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 कितें म्हणटा तुमी म्हणटा कितें करता स्पायसात करता काय स्पेनाक वयता हांव पयलीं करतलें सगळे इन्ग्रिडियंट सगळे घालतले ते मटर आनी खतखतें ते घालता सगळ्यांनी बाकीचे घालता रवो सगळे आणि बायक लागून सेपरेट करता एक बायक खाल्यार एक सुद्दां अर्दो सुद्दां खाता काय खबर ना बायक तरी पण सेपरेट करता आणि आमकां मातशें तिखट करता हे पळय हांगा जालें म्हाजें ड्रायड इन्ग्रिडियंट सगळे घातले हितून मिक्स केले रव्यान कितें घालपाचें असलें वेजिटेबल्स कितें थंयसून बिसून सगळे घातले आनी हांगा सेपरेट बायक हे आमकां मातशें तिखट केलां आनी बायच्या हाती तिखट कांय करना हांगासर अप्पेची कायल दवरा गरम मातशें घी लायता आणि घालता पळोवया कशें जाता तें म्हाजें फर्स्ट अप्पे हांगा म्हाजे यम्मी अप्पे रेडी रेडी म्हणजे म्हाका खबर नासलें तें टर्न करूंकय जाय काय ना तें पूण हांवें खबर ना वयल्यान मातशी आसता न्हू सो टर्न केला परत कवर करून दवरता मदलें न्हू मातशें हें जालें आनी बाकीचें अशें फ्राय जाला पळोवया आतां फर्स्ट टायम ट्रायल म्हणजे कशें जाता तें परत आतां टर्न केला हांवें कवर करून दवरता परत सो फर्स्ट टायम ट्राय केला हांवें अप्पेन म्हणजे दीदी करता दीदी म्हाका दितालें दीदी दाळ बीन कितें घालून करता हांवें वेजिटेबलाचें केलां केन्ना ते वेजिटेबलाचें करता ते दाळीचें करता केन्ना गोड करता खूब टायपचे अप्पे करूंक शकता ते म्हणटा तूं कसलें इन्ग्रेडियंट कर आनी भाजपाचें मागीर ते चटणी नाजाल्यार सासाच्या वांगडा खावंक गावता म्हणटा कशें कितें पळोवया म्हाजो आयज कशें जाता फर्स्ट टायम आतां रोशन येवपाचें हांव रोशन येता म्हणटालें ऑफिसान डायरेक्टली आजून म्हाज्या बर्थडेचे केकूच खावपा जायना ते दिसा पावूंकय ना आनी मागीर परत ते येवंक गावना म्हणले सो ते आतां येता म्हणले हांव फ्रेश अप बीन जाता मागीर येयलें की तें आनी मागीर पळोवया सगळें मस्त जालें म्हाजें हे अप्पे सो हांवें तितून मटर कॉर्न बीन घातलें न्हू सो आनी बरें टेस्टीक जाला सारकी गाजर बिजर मटर सगळें घातलं ऑनियन चीज पनीर सगळें घातलां मिक्स केलां सगळें सो बरें आहा टेस्ट वायज चलो हांगासर रेडी जालें आपूण सारकें घालूंक कळना म्हाका तें एक मोडलो जालो एक इल्लोसो जालो एक मिडियम जालो बट ओके पनीर बिनीर सगळें भायर येयलो सो चलो हें जालें आनी थोडे बायक एक दिला पळोवया कशें लागता तो हांवें मस्त ट्राय केल्लो कोण रे कोण रे कोण येयला रे कोण येयला रे बाबा कोण येयला कोण माची कितें तो म्हणटा गो ते कोण येयला बाबा ही कोण रे माची बायची सो कंटिन्यू केक घ्यायचा आणि कट करीत आहा त्या दिसा रोशन येवपाचें आसा पण आमी नासले बेळगांव गेले सो रोशन आज घेवन येयला बे केक स्पेशल रोशनान केक हाडला म्हाका हॅपी बर्थडे आनी बाय बाय हांवें काय कपडे घातले म्हणून फ्रांसीस म्हणटा स्पायडरमॅन खंय आनी रोशन म्हणटा आतांच रिलीज जाला पिक्चर बाबा हॅपी बर्थडे कोणाचो रे हॅपी बर्थडे कोणाचो मम्माचे बर्थडे कोणाचो गो अरे मागीर फुकर बाबा फुकर कितें रे बाबा ते हॅपी बर्थडे म्हण ए राव डोंट टच आय सेड डोंट टच केक हां करता पळय अशो माची घेवन ये माचीन केक हाडला माचीच नासतना कट करे फुकर ते कट करते पहिले फुकट झालं सुरी दी रे काय करून तुमचे हातीन झाला पहिले फुक करूंक जाय हॅपी बर्थडे म्हटलं की मागीर कट करूंक जाय हॅपी बर्थडे राव अशें हातीन अशें हॅपी बर्थडे डियर हॅपी बर्थडे टू यू फुकर आहे केलं फुक आहे बाबा या कट कर कोण कट करता रे बाय करता आणि मम्मा करता ना रे बा आता हा तोपली म्हणा म्हाका
बायक. जेव्हा रोशन ताका पयली लाय ना माची तुका दिता दे पयली बायक दी गो पयली माचीक लाय. थँक्यू म्हण थँक्यू म्हण पयली माची पयली माचीक थँक्यू म्हण थँक्यू मागीर मागीर मम्माक लायली थँक्यू मम्माक लायली मम्माक लायली बाईक लायता गाडा लायता बाईक. बाय देवा थँक्यू रे तसं तुका हाती लावला थँक्यू म्हण दादा सो बारीकशें केक कटींग घातलें ते केक कट करलें कितें करता आतां ते ए इथून गुलाबजामुन हाड. तू नाचलो लायलें न्हू तेजा दिता रे. रोशन यो ए म्हाका नाका सोडता आनी म्हाका आपली पळय खाला उदय अरे ना हातीन ना ती घे घे हातीन नाका हातीन नाका आपल्याला खाता. कॉफी फ्लेवर तेजे मातसो कुके तेच म्हणटा तेका स्पुनान नाका म्हणटा त्याची आमी स्टीलची नायफ केन्नाच घेयना फकत वुडन नाल्यार हेज्यो हातीक लागले राव रे लागले कितें लागले रे बाबा कितें लागले हातीक कलर कसलो कलर ब्लू ब्लू टी शर्ट काय नव्हतं? हे ब्लू आहे काय हे काय ब्लू आहा मरे काय ना खा. हा हातीकूय ब्लू लागले हेज्या हा वयता बाय बाय नानू बाय बाबा माची वयता ब्लू जाला मरे आधी टी-शर्ट. स्पायडरमॅन ब्लू आला मरे रोशन वयता खंय रोशन स्पेशल केक घेवन येयल्ले बाबा बाय वयता खंय माची